फोंड्या क्रांती मैदानार गोंय क्रांती दीस सुवाळो मनयलो। मंत्री रवी नायक हांणी हुतात्मा स्मारकाक आर्गां ओंपलीं। लश्कराच्या ताब्यांत आशिल्ली क्रांती मैदानाची उरिल्ली जमीन परत मेळोवपाचो राज्य सरकाराचो यत्न आसा, अशें मंत्री रवी नायकान सांगलें। ह्या वेळार नगराध्यक्ष रितेश नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आयचो दीस आमचो एक म्हत्वाचो दीस। जी सुरवात जाली, जी आमी शेकडो वर्षी गुलामी आशिल्ले फौजी विद्यार्थी, आनी त्या गुलामगिरीच्यान मुक्त भास जागा आमचे डॉक्टर राममोहन भैया यांनी सुरू केली। आनी ते जेन्ना आमच्या गोंयांत येयले, ते वयता आसतना सावरकर वयता आसतना ह्या क्रांती मैदानाचेर येयले। आनी क्रांती मैदान जेन्ना आमी अशें हें आशिल्लें की शिल्वर पेट म्हणून आमी करताले, आनी ते वेळार तो हांगा येवन गेलो म्हणून आमी क्रांती मैदान नांव दवरता। आनी आमी केंद्राक एक कळयलो की आमची जागा आतां आमकां दिवची, ती सगळी करची की आमकां आनी डेवलप करपाक बऱ्या पडटलें। म्हणजे अजून आमकां तेंचे कडेन कांय मेळूंक ना।